सोम्या जेजूच्या कष्टांत, मरणांत आणि पुनर्जीवनपणांत भागीदार जावच्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, कोविड पिडेक वळख जाल्ल्या वेळार राखणो पत्रार फायज केल्ली ही ल्हान काणी सबार जाणांक वाचूंक मेळोंक ना. देखून ती तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. ह्या काणयेचें नांव एल्मिरा इस्कारियोत. एल्मिरा इस्कारियोत. केद्रोन वळापलतोडी बडगा कुशीन वॉलिवरुकांच्या सावळेंत एक ल्हान शेंगर. आंगणाच्या बगलेन अंजुरांनी भरिल्ले रूख. थंयसर एक ल्हान घर. सैऱ्यांक स्वागत करूंक एक सादो सोपो, एक मेज आनी बगलेन बसोंक वेवस्था. पागोरांक लागून सुक्या रुखाच्या पुरुल्ल्या आड्याक गोड्यांक बांदूंक लोंकडाची बोळी रोमयल्ली. कैद्यांक दणसूंक तयार करच्यो क्रूर वस्तू तयार करचो जागो म्हणलो संकेत जावन गिरायकांक आकर्शूंक मुखार एक कुरीस उमकळटालो. कुरीस लजेचो संकेत. तुबाल कायन एकलो लोंकडा आचारी, तो जुदेव. ताची पतीन युरोपियन फालक्यांतली मिया. तुबाल लोंकाड कडोवन सबार वस्तू तयार करतालो. कुरीस चीर्ण करूंक जाय जाल्लें रुखड हाडूंक आनी तें बागावन रुपार हाडूंक ताचो वावर. किळे जेरबांद मारूंक लोंकडाचे कुडके, सरपळ्यो, खांबे, कैद्यान पांय दवरूंक ल्हान मोनय, तीक्ष्ण भाले इत्यादी इत्यादी. एल्मिरा एक सोबीत जुदेव चली. तिच्या दोळ्यांतलो तीक्ष्ण परजळ तिच्या अंतरंगांतल्या रावळेरांत राज करच्या उजवाडाचो संकेत. मुखामळाचेर गंभीरता आनी स्वाभिमानाची छाया. थोडी बेजारायची सावळी. एल्मिरा ग्रेस्त कुटुंबांतली चली. डॉड शेली एल्मिरान सोप्या भायर रावन तुबाल कायनाक आपयले. तुबाल भितर तावन भायर आयलो. बस दुवे. ताणें मैपासान एल्मिराक स्वागत केलो आनी बसका दाखोवन तो भितर गेलो. एका बोतलींत कोशेर गोड वायन आनी एका सेडार पिरींत उंड्याची कापां, हारोसेत गोड रुलाव आनी करपास रांदय हाडून दवरली. कोपान दिल्लो वायन ओतून तिका पिवंक दिलो आनी आपणाकी एका कोपांत थोडो ओतून इस्रायलीच्या देवाक अर्गां दिवन तांणी तो सेवलो. तूं बुकेले आयदुवे. तो उंडो रुलावांत बुडोवन स्विकार कर.
तुजी बूक थांबय. बुकेच्या की हांव चड गायली आं दोडशेली. तुजे लागीं उलयल्या उपरांत म्हणी म्हजे काळजाचे गायी थांबोवन येतले म्हणून आशा दवरून हांव आयल्या. म्हज्या मोतीक इल्लें समाधान हांव आशेतां. तुबालाचें काळीज मोवाळ्ळें. ताचे तावन काकुतीची किर्दां भायर सरली. जेजू नजरेणाची फाटलावदारां म्हाका क्रूर दर्यांनी पळयतात. पयर ते गलिलेयांतले आरिया तुज्या बापायन जेजूक विकृत केलो. तुज्या बापायचें रगत तुज्या माथ्यार भेजलां अशें म्हणून खेडूनच ते गेले. हांवें आब्बाक सबार फावटी सांगिल्लें आसा, तूं बागी आब्बा, तूं जेजू नाजरेणाचो शीस. तूं ताच्या सांगता जियेताय, ताची शिकोवन आयकताय, ताची अजापां पळयताय, ताच्या मेटांनी चलताय. तो म्हाका ताचो आनी जेजूचो अणभव कसलो म्हणून सबार फावटी म्हाका सांगतालो. म्हज्या आब्बा बरी जेजू नाजरेणाचो फाटलाव करचे बाग म्हाका ना तरी ताची शिकोवन हांवें आयकल्ली. म्हज्या आब्बान म्हाका सांगिल्ली ती शिकोवन हांव आज पर्यंत पाळनूच आयल्या. तुबाल कैदीचे कश्ट समजतालो. ताणें करचो वावर जावन आसले ताचें एक मिसांव. ताणें करचें हर एक काम कैद्यांचे कश्ट हाळू करचे बरी तो वस्तू तयार करतालो. दुवे म्हणालो तुबाल, हांवें जेजू नाजरेणाक कश्ट दिवंक तयार केल्ली हर एक वस्तू ताचे कश्ट उणें जावचे खातीर तयार केल्या. प्रत्येक जावन ताणें वोवोसो कुरीस इतल्या चतुरायेन तयार केल्लो. जेजू नाजरेन हेर दोगांय सोरांनी मरच्या आदींच जेजू मरण पावल्लो. तांचे कुरीस कोणें दुसऱ्यांनी केल्ले ते हांव नेना. साबात आचरण करच्या आदीं ते मरोंक नातले देखून तांचे पांय मोडून तांकां जिवेशी मारले. पूण जेजू पयलेच मेल्लो देखून ताचे पांय तांणी मोडूंक नात. बालयेन ताचे काळीज फोपसिलें. रगत आनी उदक भायर सरले तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर. एल्मिराची दोळ्यांतलीं दुकां चिरली. ताच्या मुखा मळा वयली बेजारायची सावळी नपयस जाली. तुबाल आनीकी थोडी अंजुरां आनी ऑलिव्ह फळां हाडून आयलो. खा दुवे, भूक थांबय, तान बागय. आमकां हिस्स बरी खबर जेजू नाजरेन हाडून आयिल्लो. आमी ताणें दाखोवन दिल्ल्या बसायिल्ल्या सासण जिविताक पावोंक आनीकी जायते पयन करूंक आसा. एल्मिरान आपली तान भूक थांबयली. ताच्या कुडींत आनी आत्म्यांत जेजू नाजरेनाची बरी खबर पुनर्जीवनपणाच्या वाटेन फुलोवंक लागली. हांवें आनी एक कुरीस तयार करून एकाच घंट्या भितर फावीत करूंक आसा. एल्मिरा, तूं उलोवनूच वच. हांव तुज्या उतराक कान दितां आनी म्हजे हात आनी दोळे
हांवें तयार करच्या कुर्साचेर खंचयता. एल्मिराच्या उतरांनी आनी बोगड्यांनी कस वचून खुर्सार मेल्ल्या जेजूचो मोग काळजाक जावन उबाळटालो. उतरांनी जीव भरतालो. थोड्या वेळा उपरांत एल्मिरा उठोन भायर वचोंक तयार जाली. तुबालकायन अंकलान तिका शांती दिली. हांव आर्याक बक्षिता लॉर्ड शेली म्हणाली ती. एल्मिरा वर्त्या संतोषान आनी समाधानान आनी तशेंच बेजारायन तुबालकायनाचें घर सोडून आदिवस मागोवन गेली. एल्मिरा आपल्या घरा लागीं पावतना तिका आर्या राखोवन रावली. तिच्या घरा मुखार येवन आर्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळोवन एल्मिराची वाट बसोवन राखताली. हांवें सुका धरली एल्मिरा, म्हाका बक्षी. आर्यान एल्मिराक वेंग मारली. ती दोगांय थोडो वेळ संभाशणांत बुडली. तुका हांवें एक दुखाची खबर दिवंक आसा म्हणाली आर्या एल्मिराचे दोनूय हात आपल्या हृदयाक दाबून धरून. तुबालकायनाक मोर्डाचें फोर्बण जालां. ताणें कैद्यांचे कश्ट हाळू केल्ल्याक आनी प्रत्येक जावन जेजू नजरेन पयलेच कुर्सार मेल्ल्याक ताणें केल्ल्या वावराक तांणी मोर्डाचें फोर्बण दिलां. तर आमी चलया, आमी डॉडशेलीच्या घरा धावया अशें म्हणून दोगांय तुबालकायनाच्या घरा कुशीन धांवली. तुबालकायनाच्या घरा पावता आसतना तुबालकायन थंयसर दिसनातलो. तुबालकायनाक कैदी केल्लो. ताणें तयार केल्लो कुरीस थंयसर दिसनातलो. लागसार ल्हानशा फळयेचेर ही उतरां बरयल्ली उठोन दिसली. जेजू नजरेन राय मनशा कुळाचो. जेजू नजरेन राय मनशा कुळाचो. येसूस नजरेनुस रेक्स होमिनिबुस.